भाजपान वचून 72 वरां लेगीत पुराय जायना म्हळ्यार संकल्प आमोणकार हाणें काँग्रेसीचेर केल्ले टिकेचेर काँग्रेसीचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान बरोच उजरावन काडला। 25 वर्सां काँग्रेसी कडेन एकनिश्ठ राविल्लो संकल्प भाजपाच्या वॉशिंग मशिनांत वचून एकदम पवित्र कसो जालो असो प्रश्नय पाटकारान विचारला। हांवें तसले प्रेस कॉन्फरन्स पळयला आनी म्हाका दुर्दैव दिसता। एक म्हणल्यार तो आतां ते BJPच्या वॉशिंग मशिनान जावन साक्षात्कार जाला सांगपाचें म्हणल्यार। सो ही हॅज बिकम अ गॉड मॅन, ओके। आनी आय डोंट वॉन्ट टू कमेंट बिकॉज आय एम टू स्मॉल इन फ्रंट ऑफ अ गॉड मॅन। सो गॉड वील प्रूव एट टायम वॉट एवर इज देर। आनी दुसरें म्हणल्यार ते काणकोणचे जे लोक आहा पळय 2009 गोंयान एक फ्लड आयिल्लो बिकॉज ही मेन्शन्ड की 2004 ते 2014 काँग्रेस पार्टीचे सरकार आशिल्ले आनी ऑल दोज थिंग्स ही हॅज ब्लेम्ड काँग्रेस पार्टी एंड ऑन द अदर सायड ही सेज 25 years आय एम अ लॉयल काँग्रेसमॅन। आज तो राहुल गांधीजीक तो क्रिटिसायज करता। तो BJPन काल गेला 14 तारखेक, आज 16 तारीख, 2 दीस जाले। 72 वरांनी अशें कितें जालें की 25 वर्सांची जी आयडियोलॉजी आशिल्ली ती खंय गेली? These people have been dishonest with the party. I am openly saying this. These people are dishonest with the party. अरे ज्या पार्टीन तुम्ही 25 वर्सां काडली, 2 फावटी तुम्ही पडले, तरी आसूं म्हणून ह्या पार्टीन तुमकां तिसरेदा तिकीट दिली आनी त्या पार्टीचो तुम्ही आज व्हॅल्यूच दवरना। ज्या पार्टीचेर तुम्ही निवडून आयले आनी तुम्ही एक्सक्यूज लायता की डेव्हलपमेंटाक गेल्ले म्हणून। जेन्ना तुम्ही लोकां कडेन गेल्ले तेन्ना मॅनिफेस्टोन कितें बरयल्लें? पोसो नाका म्हणून काय ते मॅनिफेस्टो विसरले?